केंद्र सरकाराच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाण जरी तरी गोंय सरकारान मंगळारा सावन 1 तारखेक सावन शिमो उक्त्यो केल्ल्यो आसत खऱ्यो, मात अजून महाराष्ट्राच्या शिमेर पत्रादेवी वचून पत्रकारान घेतिल्ल्या आढाव्या प्रमाण महाराष्ट्राच्या वाटेंतल्यान अजून शिमो उक्त्यो केल्ल्यो ना. त्या खातीर शिमो उक्त्यो जाल्या म्हूण गोंयच्यान ज्यो गाडयो वतात त्यो महाराष्ट्राच्या शिमेर आडयतात. महाराष्ट्र पुलिशेच्या म्हणण्या प्रमाण तांकां खंय अजून वयल्यान तसो कांय आदेश आयिल्लो ना. तांच्या सरकारान तांकां तशी कांय मान्यताय दिल्ली ना. मात फोन नंबर, गाडी नंबर नोंद करून महाराष्ट्र पुलीस गाडयो सोडटात. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येवपाक पत्रादेवीची गेट उक्ती जाल्ली आसा. तशेंच साताड्डा जी गेट आसा ती महाराष्ट्रा वटेन बंद आसा, गोंयच्यान चालू केल्ली आसा. आमी आतां पत्रादेवी गेटीचेर आसा. सकाळपासून जे गोव्यातल्यान जे गाडये वयतात ते महाराष्ट्रांतल्या गेटीचेर आडयले वता. आमी थंय वचून मेळ्ळे, पूण तेजे पुलीस अशें म्हणटात की आजून तांकां वयल्यान इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें ना. त्या सरकारान तांकां आजून परमिशन दिल्लेलें ना. पूण आमी तांकां तेंचो फोन नंबर आनी तेंची गाडी नंबर नोट करून गाडी सोडटा अशें म्हणून. पूण महाराष्ट्रांतल्यान जे गोव्यान येतात जे गाडये, हे गाडये सगळे आतां ओपन जालेले आसा. पत्रादेवीची जी गेट आसा ती ओपन जालेली आसा. तशी सातार्डा जी गेट आसा ती गोवा सायडींतल्यान बंद आसा, पूण महाराष्ट्रा सायडींतल्यान बंद आसा, पूण गोव्यातल्यान बंद चालू केल्ली आसा. एकंदरीत जे सगळे गाडये आसा ते सुरळीत चल्लेले आसा. फक्त महाराष्ट्रातल्या सरकारान अजून जो निर्णय आसा तो तांकां न दिल्यामुळे अजून ती गेट बंद दिसता. पेडण्याच्यान विनोद मेथर.